शिवोले वाठारांत आशिल्ल्या रेस्टॉरंटांनी रातीचे व्हडल्या व्हडल्या आवाजान म्युझिक लायिल्ल्यान शिवोलेच्या थळाव्यांनी नाराजी उक्तायला। 10वेच्या भुरग्यांच्यो बोर्डाच्यो परीक्षा सध्या चालू आसात। अशें आसतना व्हडान म्युझिक लागली जाल्यार भुरगीं कशी शिकतलीं, अभ्यास कशी करतलीं असो प्रश्न थळाव्यांनी केला। आचारसंहिता चालू आसतना लेगीत हो असोच प्रकार चालू आशिल्लो तेन्ना कोणेच हाजेर कांयच हरकत घेवंक ना। आतां भुरग्यांच्या फुडाराचो विचार करून तरी पंचायतीन तशेंच हेर अधिकाऱ्यांनी हाचेर बेगोबेग कारवाय करची अशी मागणी थळाव्यांनी केला। नमस्कार सगळ्या शिवोलकारांनी आयकात हांव कितें सांगता तें। रातची आतां 12 जाल्ली आसा। म्हाका हांगा आवाज येता म्हणून एक जवळ जवळ 11:30 सुमार हांवें एक फोन केलो आमच्या स्टुडंटाक आनी थंय लक्षांत येयलें की लावड म्युझिक वाडयेच्यान तलाशा हॉटेलांतल्यान लावड म्युझिक चालू आसा म्हणून। हें कितें काय म्हणटा हांव। फाल्यां 10वेचो पेपर सकाळ फुडें भुरगो अभ्यास करूंक सोदता आनी आवयन म्हाका सांगलें की हे इतली लावड आतां आवाज आनीक वाडयला म्हणून। इतलीच आमकां सांगलेलें तेजो आवाज नासतना परीक्षा आसत काय करचें ना म्हणून सांगलेलें। परीक्षा आसून सुद्दां चालूच आसा म्हणून हांव स्वता थंय गाडी घेवन वाडये गेलो आनी वाडये घेवन वचत जाल्यार इतलें लक्षांत येयलें की थंयसर खऱ्यांनीच लावड म्युझिक चालू आसा। हांवें व्हिडिओ सुद्दां काडलेलो आसा, तो व्हिडिओ सुद्दां हांव तुमकां शेअर करतलो। आतां सगळ्यांनी उगी रावनाका, सगळ्यांक हांव मागता सगळ्यांनी एकठांय जायात। असले जे विडंबना जी चालू आसा भुरग्यांचेर सुद्दां विचार करना म्हणजे कितें करपाचें आतां आमी सांग पळयात। इतलीच आमी उगी रावल्ले आनी मागीर म्हणटा आमी आवाज करता म्हणटा आनी आवाज करता तो वायट। आमी कोणाचेर पोटार येना, आमी कोणाच्या धंद्यार येना, पण इतले तरी लक्षांत घेयात न्ही भुरग्यांची परीक्षा चालू आसा तेंकां तरी त्रास करूं नाका न्ही, तेंचे मानसिकतेर त्रास करूं नाका। पंचायतीन तेजेर एक्शन घेवपाची गरज आसा आनी सगळ्या ऑफिसरांनी जे ऑफिसर ऑथॉरिटी तेंच्यांनी तेजेर लक्ष दिवपाची गरज आसा। हालीं सीएमान सुद्दां सांगला की भुरग्यांनी कसलें टेन्शन घेवं नाका, पण हे हांव सीएमा कडेन सुद्दां मागता की हे भुरग्यांक कसलें टेन्शन दितात, कोणाच्या वरत आसतना टेन्शन दितात हे तुमी सांगपाची गरज आसा। हांव मागता हेंचेर स्ट्रिक्ट एक्शन जावची। पंचायतीन सुद्दां तेंच्या एनओसी जी आसा दिल्या ती रिवोक करची, इमिजिएटली फाटी घेवची आनी कसले तेंकां सध्या तरी लायसन दिवचें न्ही, इतलेंच मागता हांव सगळ्यांक। आनी सगळ्यांकडे मागता तुमकां तरी आसा जाल्यार फाल्यांच्या दिसा हांव सगळ्यांक आवाहन करता, फाल्यांच्या दिसा सकाळ फुडें 10 सुमार आमी पंचायतीक मेळया आनी पंचायतीक विचारया हें कितें चल्लां काय म्हणून।